नमस्कारो. हांव मेघा मिलिंद शणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलंतू प्रसारजवचे यशस्विनी हे कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. पुस्तक आमकां ज्ञान दिवचे, ज्ञान वाडोवचें आमगेलें, तशीची आमगेलें व्यक्तित्व निर्माण करचेक सहाय करता. आमकां बशील कडेची एक दुसरे जगत दाखोवचे शक्ती पुस्तकाक आसा. मनुष्याले आत्मीय स्नेहित म्हणलेलें हें पुस्तक बरोवचें सामान्य विशय न्ही. तशीची आजी आमगेल वट्टो आसा ती एक विशेष व्यक्ती, हन्नी लेखकी. हांगेल नांव श्रीमती नर्मदा एन प्रभू. नर्मद माई, तुमकां आमगेल हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. नर्मदा एन प्रभू हांगेले पूर्ण नांव श्रीमती नर्मदा नरसिंह प्रभू. हन्नी जन्म आयलेले कुंदापुरांतू, हन्नी वाड्डिलीची उडुपांतू. अत्त हन्नी अशे तक्कट्टे म्हणून कुंदापुरा लग्गी एक गांव आसा थंय. हन्नी विश्वमान्य जल्लले भगवद्गीता पुस्तक सरळ जावन आमगेले जनांक कळचे तशी बरयला. तितले मात्र न्ही, आमगेले संस्कृती विशयांत वट्टू 15 पुस्तक हन्नी बरयलाले आसा. बरोवचे आनी वाजूचे हांगेले एक इश्टाचे काम. नर्मद माई हन्नी एक गृहिणी जावन, एक लेखकी जावन, तितले मात न्ही, तांणी एक म्युच्युअल फंड्स एजंट, तांगेले एक उद्योग हे पूरा करून तांणी समाजाक एक प्रेरण जावन आसा ती. आतां मी नर्मद मायले वट्टू तांगेले एक्सपिरियन्सस, तांगेले जर्नी, तांगे ते पूरा आमी आयकुया. नर्मद माई, तुमकां वाजूचे आनी बरोवचे म्हळ्यार मस्त इश्ट म्हूण हांव आयकल्या. आनी तुमगेले एक इश्टाचे म्हळ्यार तुमगेले एक हॉबी हे तुम्ही सांतकून एक स्टार्ट केला की तुम्ही केदां हे स्टार्ट जावन आयलें तुमकां हॉबीशे? प्रथम जावन पुरा जनके नमस्कार. वय हे मिगेल हॉबी म्हणजे बाल्यकालातून प्रारंभ जावन आयलेले. म्हळ्यार मिगेल आनो सी.व्ही. पै मामो म्हणून ताका पुस्तक म्हळ्यार भारी इश्ट ताका. ताणें मस्त पुस्तक घरा हाडचें आशिल्लें मिगेल अन्नान. आमी 4 जाण चेडूं, आमी सांसान नासतना मस्त पुस्तक वाजिता आशिल्लींची. उदयवाणी, तरंग, तुषार, मल्लिगे, संयुक्त कर्नाटका अशी पुरा मस्त. आनी चंदमामा, बालमित्र हे पुरा हाडता आशिल्लो. भारी संतोष जेवचे आमकां वाजूच्यांत. आनी आन आमगेले उठता जोट्ट संवाद करता आशिल्लो, ते पुस्तक कशी, हे पुस्तक कशी म्हणून. मागीर तशीची अन्नान शिवराम कारंताले, त्रिवेणीले, एम.के. इंदिराले, असल पुरा एस.एल. भैरप्पा ते पुरा हाडचे सुरू केले. तांतवरेक आमकां भारी रुची लागता आशिल्लें. मागीर आमकां धर्म विचारान कळ म्हण सांगून रामायण, महाभारत, भगवद्गीता हे पुरा कोण की विंगड जनान बरयलेले ते बरें हाडता आशिल्लो. ते मिगेल अम्मा अशी खंय पूण एक म्हणत आशिल्ली, एक राशी पुस्तक मो बा, ताजे बदलाक एक भांगराचे एक कसले कोर घाला ते चेलयांक लग्ना वेळार एक उपयोग जाता आशिल्लो मो म्हणचे. ताका मिगेलान सांगचें, भांगार दिल्लारी चेडवांक भायर तुकून एक चंदा येत तितलेची, जाल्यार जिवमानांत तांकां एक आदर्श जावंक न्हू. म्हळ्यार कळटा मुखार वचचे पुरा कशी म्हण सांगून सुज्ञान कळका जाल्यार, तांणी अंतरंग तुकून स्ट्रॉंग जावका जाल्यार पुस्तकां वाजूका तुका मुखार कळतल पळय चेडवांक हांव पुस्तक दिलें निमिती कसन उपयोग जाता तें म्हणून म्हण तशी सांगता आशिल्लो. तस देखून आमी सांज दुखून म्हाका काणी बरोवचें, मागीर पद्य बरोवचें, इस्कुलांतू कॉलेजांतू पुरा मस्त प्रायज मेळ्ळा. तशी फायनल इयर आसतना कर्नाटक राज्य मट्टांतू अंतर कॉलेज स्पर्धे काणी बरोवचे तांतवरेके म्हाका प्रायज मेळ्ळा. अन्नाक आनी भारी खुशी. मिगेल चेडूं पळय पुस्तक काणी पुरा वाजून अशी पुरा मुखार वचून येता मो म्हण सांगून तशी मिगेले हे एक हॉबी थंय स्टार्ट जाल्लें. आता नर्मद माई, तुम्ही म्हणली की एक पुस्तक वाजिल निमित्त एक स्ट्रॉंग जाताची म्हणून, अंतरंगातून एक स्ट्रॉंग जाताची म्हणून, हे तुमगेल जीवनांत कसन एक अशी जल्लेले एक एक्सपिरियन्सस की कसन उदाहरणे एक दिव्येत की? मिगेल जीवमानांतू ते पुस्तक वाजिले निमित्त म्हाका एक जाल्लेलें प्रयोजन सांगिल तितलें न्हू म्हळ्यार तितलास. जाल्यार हांव मिगेल एक लायक उदाहरण एक सांगता. मिगेल कॉलेज जाल तक्षण
सामान्य जावन येनो आन म्हळ्यार आशिल्ले एक लायक सोरीक सोदिता वय तशीची म्हाका यान एक सोदिले हा एक जातक दिवंगे जातक हाडले जातक म्हळ्यार लागींचोचे कुंदापूर गांवचो चार्टर्ड अकाउंटंट म्हाका एक खुश जाल्ले स्वल्पनी CM तेन्ना थोडे उणे आशिल्ले 40 वर्स म्हाका विचार वय वय आनी चल्लो लायकस पळोवच्याक म्हाका बारी खूश जाले हे सोयरीक जाल्यार बारी लायक म्हण जाल्यार आमी संतोष मस्त दिवस व्हरनी कले म्हळ्यार गोत्र एक म्हणून जातक पळयताना कळले ओके आनीक जातक मेळ्ळे ना हे दोन वट्टू अयो सोयरीक कोण गेली आनी कसं नाही ಸ್ವಲ್ಪ समय तशीची म्हगेल्या मनान तूं देवा कशी देवा हे परा अशें परा म्हण लेखता आशिल्लें हांव आनी हे जातक म्हळ्यार कसं न्ही मेळा मेळी म्हळ्यार कळ्ळें न्ही गोत्र म्हळ्यार कसं न्ही ते जनांक कशें अप्लाय जाता म्हणचे बग्गे हांव मस्त वाजिल्लें आशिल्लें म्हाका ते विशय गुत्त आशिल्ले जाल्यार कसले उपाय ना कळन कर समाजान तशेंच म्हणून बसली जाल्यार कशें देवान एक संदर्भ हाडली म्हणल्यार चाल्लो तागेले मावळेला सांगून पेटयले म्हगेल्या अन्नाक तुमगेले कुटुंब आमकां भारी इश्ट आसा ती चेल्ली म्हाका भारी मेच्चुगे आसा तुमी दिल्यार हांव हरडी करून घेता म्हणून आमगेले घरांत गवदी पडली म्हळ्यार कशी दिवची आनी म्हाका दोन चेल्ली आसाची हरडी कशें करचें बा हें तर मुखार कसं न्ही चेडून जाल्यार म्हणून परत भंय अन्नाक अधैर्य जालें तेन्ना हांव अन्नाला वचून सांगलें आना तुवें म्हणलें म्हाका रामायण महाभारत म्हळ्यार एक दोळो भगवद्गीते म्हण सांगला अनेक दोळो आमकां 2 दोळ एक्स्ट्रा ते 2 वाजिले निमिती आमकां मार्गदर्शन मेळटा म्हणून रामान खंय हरडी करून घेतना सीतेल जाताक पळयला नाका सोडी कृष्णान 8 हरडी करून घेतला तांतू रुक्मिणी की सत्यभामे की जांबवती की अशी खंय जाताक पळयला तागेल मेळा मेळी खंय पळयला ताणें नाका आतां आमी दुष्यंते शाकुंतले म्हणटा ते साधारण म्हणटा पुरा जना गोत्तास कितले श्रेष्ठ संतान भरता म्हण सांगून तांगेले पूत सगळे आमगेले प्रपंचांत कशी आळविकी केल्ले सार्वभौम राज जावन चक्रवर्ती जाले कशी तो अशें परत सांगले ताकाची एक्चुअली कसं नस म्हण सांगला धर्मशास्त्रांत मेच्चिगे आशिल्ले कडेन हरडी कोरका म्हणस हे आमगेले एक विशेष संदर्भ आयला आमगेले घरांत हे चंद करून यूज करून घेवे आना म्हाका तो चाल मस्त इश्ट आसा म्हाका तागेलो टू हरडी करून दियाना आनी भगवद्गीतेन सांगला मनांत कणस की ते तुमी केल्यारी ताजे यद्राकची फट्टी बलांतूची हांव तुमकां रक्षण करता म्हण सांगून योगक्षेमम वहाम्यहम तुका हे भुंयचेर घाल नंतर तुगेल जबाबदारी म्हाका पडली म्हण सांगून ताण सांगतना म्हाका भविश्या बागे भंय नाशिल्लें तस देखून अन्ना सांगले कोडले अन्ना काही खुशी जाली म्हगेलें उत्तर आयकून ताण 15 दीस भितर हरडी करून दिली म्हाका जालें ताद नंतर म्हगेले 2 चेडूं तांणी एकलो स्क्रीनान तुमी पळयाची विश्वास मलगडपूत CN तू रँक तो ताका वरेके हांवें सोरीक पळयता आसतना जाताक पळोवन हरडीक केलेलें ना ताका इश्ट आशिल्ली चिल्लेक करून घेतली ती सून थंयचेर आपल्या चिल्ली चाल्लो सुखी संसार तांगेले नेक्स्ट विक्रम म्हणून तो M.Tech केला ताणें IIT खरगपुरांत केलेलें भारी लायक रितीर आसत तागेलें शिक्षण पुरो जावन चंद रितीर आसत तांणी ते समेत अशीची जाताक पळोवन हरडी केली न्ही तांणी दोग जणे समेत कोटेश्वर आटकेरे फॅमिलीचे लायक फॅमिली तुकून आयिल्ले चेडूं हांव करनी म्हळ्यार जाताक पळयनी म्हळ्यार ते जायना म्हण अर्थ न्ही म्हाका लायक आशिल्लें खंय चुकून की म्हूण भंय ताजे खातीर हांवें म्हगे मनांत कळून दिसता की तेंच केलें हाका एक लायक उदाहरण हें आतां तुमगेले वर्डीक जालें नंतर वर्डीक जालें ते जाले नंतर तुमगेले बरोचे वाजूचे हे हव्य आसा कशी तुमी एका चलोंक घेवन हां हे बदाच भारी लायक एक क्वेश्चन कसलें म्हळ्यार वर्डीक जाल्ले म्हगेले वाजूचे बरोचे पुराय सोण गेले म्हण सांगून सांगता कांय ना जावंक गेलें डिफरंट एक परिस्थिती हांव म्हगेले कुळार कशें आशिल्ली की तशी ना ते हरडीक जाले मागीर म्हगेले बामणाक टायम टू टायम जेवण खाण की म्हगेली माय आशिल्ली तांकां अनारोग्य आशिल्लें तांकां पळोवंक घेवची की 2 चेडूं जालींची तांकां वड्डोन तांगेले एक आरोग्य की शिक्षण की प्रत्येक पळोवका आनी वाजूचे बरोचे म्हळ्यार मन फ्री आसतना चंद करून एक लायन बरयत तांतू जबाबदारी आसतली म्हणजे विंगड एक लायन वर एक बरोच्या कविते बरोच्या काही जायना काणी वाजूच्या काही जायना तसल परिस्थिती जाली म्हाका तशी जावन जावन साधारण एक 15 वर्ष पासून म्हगे लायफांत केलो पटी हांव म्हयन गटलेन एक उदयवाणी पेपर थंय वाजिनी तितले नमुन्याची काम विंगड नमुन्याची डिफरंट कामां म्हणटा हांव तशी बिजी आशिल्ली
ताजे नंतर चेडूंची काही होड जाल्लींची आनी बामणा काही थोडे बायला म्हण एक सॉफ्ट कॉर्नर ते सुरजेले मागीर माय सरलींची तशें देखून टायम व्हरले तेदण हांव मिगेलो हॉबी वापास कंटिन्यू कंटिन्यू करून तरंगांतू तुषारांतू पुरा बरोवचे सुरू केले पुरांतू प्रकट जाल्ले ते पुरा ಒಟ್ಟು करून एक पुस्तक केले आतां सांगता हांव मुनियाल गणेश शणे म्हण सांगून तो प्रकाशक हे पुरा मिगेले हांव कसन बरयलें की ते पुरा पुस्तक रुपार हाड दिवच्याक भारी एक म्हाका प्रोत्साह दिला ताणें फर्स्ट पुस्तकाची कामना बिल्लू आनी मौल्य म्हण म्हळ्यार हांगा आतां ही बरयलें पुरा ಒಟ್ಟು करून एक तांतूक नमने हाई सक्सेस मेळ्ळें म्हाका पुरा जनी एक बरो भितर बरागारती मेळिल्ली बदक कसले नात आशिल्ले ते म्हळ्यार तितली प्रीती खुशी आमगेले पैकींतू अयो आम्माणी बरयत गो आमगेले नर्मदाक बरयत गो म्हण तशी पुरा वाजून एक प्रोत्साह जालें हांव म्हापशी पळयली ताजे नंतर ताजे नंतर भजनेच म्हण बरयले ताजे ಬಗ್ಗೆ म्हाका थोडे नॉलेज आशिल्लें भजने पुस्तक म्हणून आनी सांप्रदायिक अडुगे म्हण आमगेले खाण जेवणा ಬಗ್ಗೆ सांप्रदायिक आशिल्ले ते पुरा बरयले आनी सुसंस्कृत नडवळिकेಗಳು म्हणून कशी नडवळीक आसता आमगेले ते बरयले आनीक हनुमंताल ಬಗ್ಗೆ बरयले कಡೆ रामायण महाभारत भगवद्गीता मिगेले अन्नाले इश्टाचे ते धार्मिक सब्जेक्ट आशिल्ले ते वरेके ते बरोवचे नज्जे म्हणून भगवद्गीता ಅಂತೂ हांवें एक वर्स ताईं ते पुस्तक पुरा वाजून ते पुरा नोट करून दवरून घेवन म्हाका मन कळन दिसता ते हांवें भगवद्गीता पुस्तक म्हूण सांगना तशी सुमार पुस्तक बरयली आता तुम्ही सुमार पुस्तक बरयला तुम्ही हव्यासचे प्रारंभ केलेले हंत तुमका फायनान्शियली कसं एक बेनिफिट जालेलास की हां म्हाका आस येता की ते म्हळ्यार तुमकां गो तसं पुस्तक वाजूचे आज घेवन म्हळ्यार कितले उणी जाला म्हळ्यार आमगेले काल आसला म्हणकना कारण मस्त सची म्हळ्यार टीव्ही येयले आमी व्हॉट्सअपांत वाजिताची आनी कसंकीची पुरा वताची तशी जाल्यार धनसंपादने म्हणची बिलकुल ना हां पुस्तकांतू हांव दुड्डू केलेलें ना जाल्यार दुड्डू करता म्हण म्हाका मस्त उमेद म्हाका लग्न जालें कुडलें मिगले एक संपादन जावका मिगले एक खर्चीत आनी मिगले दुड जावका म्हण म्हाका मस्त आशिल्ली मिगेल सान गांव हांव कसलें खेळ उदाहरण तुमकां दिता आस म्हळ्यार सन गांव गरला बंधन म्हळ्यार हे जबाबदारीचें हांगा तुकून भायर वचों म्हाका जायनाशिल्लें हांव B.Com वाजिला हांव कॉलेजा वाजिला हांव बुदोवंती म्हण सांगून तांगलें कसलेंय प्रयोजन ना तें ताकाच हांव कशें केलें ट्युशन क्लास केले ट्युशन क्लासान कने सानू गांव 5 की 3 जण चेडूं हे 4 दीस राबिल ना आमी गेले ट्युशन क्लास कांयच जालें मागीर ताजे नंतर टेलरिंग करुया म्हण दिसलें टेलरिंग वरेके कितकी करतना म्हाका एक सम दिसतना बाय हे नाका हे बिझनेस म्हाका म्हण तशें जालें गाय म्हणून म्हाका मस्त इश्ट गाय वासुरो म्हण तें एक पसुया म्हण तेंवूय केलें जाल्यार दूद दिवन संपादन करचें म्हाका तें लागिलें ना तें बिझनेस अशी एका पाटी म्हाका एक वतना तेन्ना मिगेल बामण चार्टर्ड अकाउंटंट नवें पान कार्ड म्हण एक आयलें ते पान कार्ड म्हळ्यार कोण रिटर्न्स फायल करता की इन्कम टॅक्सान तो ते फायल करतना पान कार्ड जेवका हांव मिगेल बामणाला हांव एक काण घेत म्हणटा ते मिगेल एक युनिट जेवा म्हाका संपादन पूण जेत नवें आनी एप्लिकेशन पुरो बरोच आसता तांत एक टॅलंट आसा तशें म्हणून बामणाला सांगून मिगेल बामणान एक कन म्हाका प्रोत्साह दिली की हांव कसन केल्यार न्हू तूं तें कोर नाका म्हण सांगची ना ताणें कसा पळोवंक कर अडना म्हणचिले म्हूण सेंटर काडून दिलें हे म्हाका दुडवा विशयन भाग्यद बागिलू कळ्ळें म्हळ्यार आतां पुरो देना पान कार्ड जाय नवें हांव स्टार्ट करतना मिगेल एकले सगळे कुंदापूर तालुका मिगेल एकलेले आशिल्ले मागीर पुरो पासपोर्ट 1-2 करता आशिल्ली नंतर गांव बरी म्हळ्यार देश विदेश भोंवता लोक चड जाले ते जाले आनी म्युच्युअल फंड्स तशींची बायलमेन्शनला पुरो बायलमेन्शन संपादन करून तांगेले दुड्ड आसता आशिल्ले ते दुड्ड पुरो दवरचे की सलहे निंगुचे आर्थीक सलहेगार्ती म्हण तशें देखून तांणी मिगेले घेत आशिल्ले तशें देखून मिगेले पुस्तकांतू कसलेंय संपादन ना इवन संपादन तांतू थोडे एक 5,000-10,000 खंय पुणी मेळ्ळेले आसल्यार न्हू मिगेल स्वंताक हांव ते उपयोगसून घेतिल्ले ना ते पुरो हांव एक देवस्थानाक की ना समाजा कार्य की दिला जाल्यार हे दुड्डू बिझनेसांत म्हाका देवान म्हाका लेखान जल तितलें दुड्ड दिलें कल ताका म्हणटा हांव तुमगेले पुरा जनके बेंगळूर वचे जायना एके बंबई वचे जायना फॉरेन वचे जायना सनसन गांवांत आसताची आमगेले इतिमितींतून कृष्णान म्हणला योग कर्मसु कौशलम म्हण ताचो अर्थ कसन म्हण सांगल्यार तूं तुगेले प्लेसान तूं बेस्ट ऑफ दी बेस्ट कसन वर्क करता की तें तूं म्हाका प्रिय जाता तुका हांव तांचो अनुग्रह करता म्हण सांगून आसा ताजे निमित्ती हांव कसन कश्ट केला की देवाक कळटा हांव मस्त कश्ट केला म्हणून म्हाका एक न्ही एक वटेरी तें म्हाका देवान दिला कर्मण्ये वाधिकारस्ते म्हणले कर्तवरेके तेंची
कर्मांत मात्र आमकां अधिकार फल तो दिता ताका गोतास कशें दिवका म्हणून तशी दिता तशी एक नंबिके भगवद्गीते निमित्त आसा. मस्त लायक सांगली ती माय. तुम्ही आता 15 पुस्तक बरयलेले आसा. हंतू तुमगेले इष्टाचे पुस्तक कंचे? ಖಂಡಿತ ಜಾವನು 15 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲೆ एक पुस्तक बरयतना एक नमने नॉलेज तांतू रामायण महाभारत आणि भगवद्गीता मिगलान ನಾನು सांगचे वापस सांगता रामायण महाभारत दाखयता तुमकां. रामायण फर्स्ट वाचूका त्रेतायुगाचे रामाले हे काणी हे तेदनाचे जिवनात कसकसल नमने तेदनाची परिस्थिती कसं नाही हे पुरा कालमान देश परिस्थिती ते हांतास. ताजे नंतर महाभारत वाजूका ते म्हळ्यार तदनंतर त्रेतायुग जाले नंतर द्वापर युग आयले कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ते परिसर कसं नाही वाजूका तांतू महाभारत म्हणून सांगचे काणी तू मस्त नमने काणी आसाचे मस्त म्हळ्यार ताका ते महाभारत म्हणून सांगून ताजें नांव आयलें ताचे खातीर. तांतू रामायण महाभारत म्हळ्यार एक तेल भरलेले पणती म्हणून सांगून लेखा तांतू एक ज्योती लायला ज्योती कशी ते ज्योती म्हणजे भगवद्गीता म्हळ्यार तितले ताका मान्यतास ते मिगेले इष्टाच पुस्तक हे तशें. आता भगवद्गीते हज्जे एक हज्जे ಬಗ್ಗೆ दोन्ही उतर उलोवचे म्हळ्यार जातवे. वय हांवें भगवद्गीते पुस्तक बरयतना हांव म्हणलें एक वर्स तार कश्ट बघून पुस्तक पुरो कोण बरयलां विनोबा भावे गांधीजी गोरखपुरा तुकून आयलेले मागीर इस्कॉना तुकून ते पूर पुस्तक वाजून म्हाका कसन मना दिसता की हांव ते पुस्तक भगवद्गीता पुस्तक बरयलेलें. भगवद्गीते म्हणचे भितर तुमकां एक चित्रण तुमगेले मनांत येता म्हण सांगल्यार कृष्ण थंय सारथी जावन आसा अर्जुन रथा वैरी रथाचे यजमान जावन बसला आनीक दशदिक्कूक घोडे वता आसताची जाल्यार कृष्णान ते पुरा अर्जुनाक सांगता आस कसं म्हण सांगल्यार उठ्ठा शस्त्रास्त्र धरी आणि काम कर आणि कसल काम कर्तव्य भरित काम कर. निजा भगवद्गीता म्हण सांगले विस्तार आणि आळ जल तसं सब्जेक्ट ते सांगच्याक एक निमिषान एक उतरान जायना जाल्यार एक उतरान सांगच्या जाता उठ्ठा काम करी तुगेल कर्तव्य कसा म्हण पळय म्हण सांगून तुमकां आश्चर्य जावचें पडटा कसं काम करचें बा उठून काम करता आमी पुरो काम करता नाचवे म्हणून ते काम करी म्हूण एक उतराक हांव एक सान एक विस्तार जावन सांगता. काम म्हळ्यार आमी कुटुंबान जन्म आयले नंतर कुटुंबाचे ಬಗ್ಗೆ आमगेली जबाबदारी कसं नसता ते करका चेडवांक बायलेक पडोका आतां परत म्हणटा न्ही बायलेक एक चूर टायम दिल ना म्हणून तशें न्ही टायम दिवका बायलेक आनमाक कर्तव्य परत जावन तुमी कसन करका ते करका तशी कुटुंबांत फुल्ल तुमी कसं काम करका ताजे नंतर नेक्स्ट स्टेप येता खंयचे म्हळ्यार समाज समाजांत समाजा म्हळ्यार दुड्ड दिवचें अशें परत म्हणणे तुमकां कसले तुमी लायक सद्गुण जावन आसचें 4 जणांक उपकार करचे चंद उरलोवचें हर्ट करनाशी रावचें हे वरेकी समाजाची जबाबदारी. तशीची देवाल जबाबदारी म्हूण आसा ते कसन म्हूण सांगल्यार आमकां आमगेल देव आमगेल संस्कृती आमगेल गुरू हांकां पुरा आमी पुरा कशी पळोवका हे पुरा आमगेल पास ऑन करका आमगेल नेक्स्ट जनरेशनाक आमगेल चेडवांक ते अमृतधारे म्हणचे आमी मुखार सावन व्हरका म्हणचे एक जबाबदारी आमकां आसा. म्हळ्यार कृष्णाल भगवद्गीतेन तो कृष्ण सांगता आसा उठ्ठा काम करी युद्ध करी म्हणून अर्जुना सांगिल्लें जाल्यार आमकां सांगता आसा उठ्ठा तुगेल जबाबदारी कसं म्हण पळय तुगेल कौटुंबिका आनी तुगेल सामाजिका आनी तुगेले दैविका ते तिनी जबाबदारी करी उठ्ठा आतां उठ्ठा म्हण सांगून सांगता आसा. आता तुमगेल बरह तुम्ही कार्ड मुखांतर तुम्ही भायर हाडला हाजे उद्देश कसा? हां हांव मस्त पुस्तक बरयलें कितलो कोण वाजील की कितलो कोण वाजील ना की म्हाका कळना जाल्यार प्रिंटर म्हणटा मुनियाल गणेश चणे म्हणटा एक पुस्तक ते रामायण म्हणलेलें पुस्तक 15 बारी प्रिंट जाला म्हळ्यार एक बारी प्रिंट म्हणून सांगला 1000 मिनिमम म्हळ्यार 15,000 जणांनी ते वाजील आमगेले कर्नाटकांत तो म्हणेन आनी ते हेसरुगोळ म्हणून चेडा नांव दवर कशी म्हणटा ते पुस्तक आशिल्लें ते वरेकी तितले सुमार 10-12 वेळा प्रिंट जाला रांदपाचें प्रिंट जाला तशी मस्त प्रिंट जाला जाल्यार वाजितलीं हय तशेंच ते पुस्तक हांव वाजीनी अशें म्हणटाचे. आनीक म्हळ्यार आतां काला जनांक मस्त पुरसोती म्हणना पुरा जनी तांगेले एकले मट्टाक बिझीची असतात तांणी चेडूं वरें तितले स्टुडंट्स वरें तितले
आणि ऐकूत तितली व्यवधान आहे ना तेवे देवाल कणकी सांगता मला चेडू परत धांव नताच अशें दिसता म्हाका म्हळ्यार आमगेल्या चेडवांक हांव पळोवन सांगचे ताकाची एक सान एक कार्ड करुया अशी एक कार्ड एकची मॅटर एकची हांत बरयल्ले आमी आमगेले संस्कृती कसन आस आमगेल ऋषी मुनीन आमकां खंयची वाटेर अशी वचका एक एक कसन पूजनी करता म्हण सांगून कसन सांगला आमी देवाला मागता वचवे देव आमकां मागील कुडले पुरा दिव तसल देव वे एके आमी कसन मागता देवा लागीं तागेली पूजा कशी करता म्हणून हे सगळे 12 श्लोक आसंत इम्पॉर्टंट आशिल्ली मात्र बरयला कशी स्टार्टिंग करका कशी एंड करका आणि कसल खातीर हे आमगेली धर्म संस्कृती म्हळ्यार कसन आहे कसल खातीर हे करका म्हणून सुलभ जावन हाजी उद्देश कसन म्हळ्यार जनान हे वाजूका हे मनांत घेवका आमगेली धर्म संस्कृती आमी वाडोवका आमगेली चेडवांक ते पास ऑन जावका म्हणलें एक उद्देशक मस्त जनांनी हे कार्ड मी गेले निंगूचे नर्मद मागीर म्हाका 100 कार्ड दी आनी केल्या जणांनी म्हाका 1000 कार्ड दी ओके हांव कितले कार्ड जाल्यार दिता हक्का 1 रुपया वरे चार्ज करना इतलेच मिगेले उद्देश नर्मद माई तुम मस्त पुरा काणी बरयला आमगेल खातीर एक काणी सांगचे जाता हांव सांदुकून काणी बरोवन घेवन काणयेंत पुरा मस्त प्रायज मेळ्ळा म्हाका आतां हांव मिगेले घरचे काणी सांगता तुमकां मिगेल नातेस ती एक आतां ती 5 क्लास ती लास्ट इयर कन केलें म्हळ्यार इस्कुलांतून तिगेले स्कुलांतून येताना रोण धांवन आयली आमकां पुरो आश्चर्य त्या नमने रडता कसले म्हण कळ्ळें तेन्ना हांवें निमगेली पुरो जावन कसो जालें तुका कळन जालें ताका ती म्हणलेली म्हाका अर्ध मार्क उणी जाला 25 मार्क्सांतू अर्ध मार्क उणी जाला ताका ते गोळाट म्हळ्यार गोळाट घर कडेन कसन खा म्हळ्यार न्हय की कसन ड्रेस दिता म्हळ्यार न्हय खंय भोंवच्या आपण व्हरता म्हळ्यार न्हय कडेन तिका म्हळ्यार तितले बेजार जाला मनांत आतां काला चेडू पुरा मार्क उणी मेळ कुडले तांकां एक बेजार जावचें म्हळ्यार कसल म्हण ते मार्क कसन इम्पॉर्टन्स आसा ताजी विशय कसन तिका एक काणी सांगया म्हण लेखलें म्हण तिका पयलें हांग्या गो हांव तुका एक काणी सांगता पळय म्हण अशी आसता ती काणी एक गांवांत तेकलो मस्त प्राइज पुरा मेळ्ळेलो आशिल्लो मनुश्य आशिल्लो मस्त पुरा वाजिल्लो ताणें तागेली डिग्री म्हळ्यार तुका लॅक करूं साधना तितली डिग्री पुराच तागेले बुदोवंत म्हळ्यार बुदोवंत व्हडलो विद्वांस ताका अनेक गांवचेल्यान आपयले कणकी सन्मान करता म्हूण बारीक कुशेरी ह्या गांवांतून म्हळ्यार तागेल्या घरांतून तो रायाल आसतना गांवांक म्हळ्यार राजधानी गांवांक भायर सरलो तेन्ना वताना न्हंय आड आयली न्हंय आड आयली कुडले थंय तांणी एक दोणी बोट आसा पळय ते आसता अंबिगा म्हणटात ताका तागेल्याक वचूंक न्ही म्हाका दोणी पार करता त्या दिकान दड म्हण ताका तो म्हणलो जायत 1 रुपया लागता म्हण जायत पयस म्हण हो बसलो दोणी मुखार गेले तो अंबिगा आसा पळय दोणी सोडता मुखार गेले मुखार व्हरतना तो विद्वांस ताका म्हणलेलो अंबिगाक तूं कन शिकला माराया म्हणून वडया हांव कनी शिकनी म्हाका हें एक विद्या सोडा म्हाका रे कसली विद्या येना म्हूण तो म्हणलेलो म्हाका पळय कसल प्रशस्ती मेळची आसा पळय मस्त पुरो वाजिल्ला पळय म्हूण म्हणलेलो मदें वता म्हणटाना जोर वार येवचे सूर जाले तुफान येवचे सूर जाले उद्दा कल्लोल जाले तेन्ना तो म्हणलेलो अंबिगा वय मारे तुका इजूचे कनी येत नवे पక్కనే पडला रे पोंचा कळत नवे म्हणून तो म्हणलेलो विद्वांस आमकां शिकय न्ही इस्कुलांतू आमगेली पाठशालेंतू म्हाका अशी गोतू ना आनी पाठू ना ताजे बग्गे म्हूण कसल की पळय म्हणची भितर आनीके व्हड तुफान आयले दोणी उलटा पडली दोणी दोग जाणी बुडलींच तेन्ना कसन जालें हो अंबिगास नवे गम्मत जावन इजूंक घेवन वयर आयलो हो विद्वांसू मुळगून गेलो कडे ताण वयर हाडली म्हणया कोणे अंबिगान ताक तांडून घेवन वयर गेले म्हूण सांगले मिगेल नातीक काणी कहीत जाली कळ्ळी गो काणी म्हणलें वय आनमा काणी कळ्ळी म्हाका आतां म्हाका स्विमींग क्लासाक घालता तुवें म्हूण म्हणलेली एक्चुअली कसन म्हळ्यार स्विमींग करेक्ट तिगल लेवल समजावन तिणें सांगला आतां हांव तुमकां सांगता असं कसन की आमगेले सुत्तमुत्तू अशी वेव्स आसा की हे स्विमींग क्लासा वचूंक येवची न्हय हे विद्या हे तुमकां सुज्ञान तुकोंग तुम वाजून की करून की अनुभव की असल्यार मात्र तुमकां ते वेव्स तुमी पार करून मुखार वचचें साध्य आसा कृष्णान सांगला हे भवसागरा म्हळ्यार आमी जीवमान म्हणलेले एक समुद्रांत पडलींचे आमी ते आमी स्विम करून घेवन
आम्ही जावन होराट करून मुखार वचका दडा पावका म्हणून उदाहरणेक तुमकां सांगताच्या थांव एक राजकीय शक्ती म्हणजे आयचे कालची वेव म्हळ्यार राजकीयांत कोण तांणी मुखार वचून ते बैसूंक येवन सरकार करता की ताजे निमित्ती आमकां आमगेले बरेपण जावचें आमगेले समाजाक तशें देखून तुमगेले कसत्रस वोट म्हूण आमी वोट घालपाचीच हे आमकां आत्ताचे सामाजिक जबाबदारी हे आतां भगवद्गीतेंत ना भगवद्गीतेंत तशी काणी मात्र जावन वचत तत्व मात्र आसा तुम्ही हे वेव राजकीय म्हणजे हे वेव ससपळे हे तुम्ही मुखार वचका जाल्यार आमकां बरेपण मुखार येवका जाल्यार आमगेले देश चांग जावका जाल्यार तुम्ही अर्थ करून न्हू वोट घालपाची हे जबाबदारी म्हळ्यार हे काणयेंत कसल परिस्थिती आयल्यार न्हू तुम्ही स्विम करून वचून ते तुम्ही सक्सेस जावका म्हणजे हे काणयाचे तात्पर्य लाईफ एक्सपिरियन्स वय म्हणून सांगता नर्मद माय आतां एक बुक बरोवका म्हळ्यार ताका मस्त एफर्ट्स आसा आनी ताजे मगशीच काम म्हळ्यार कोणाक कळना आतां बूक बरोवका म्हळ्यार एक फस्ट आयडिया येवका खंयचे वयर बरोवका म्हणून एक आयडिया आसता ते तुमकां आयडिया कशी येता हां म्हळ्यार हांव फस्ट बूक प्रिंट घालता आसतना कामना बिल्लू मौल्या म्हळ्यार हांव तरंगांतू तुषारांतू एके उदयवाणींतू एके विंगड विंगड कडेन पुरा प्रिंट जालेले ते पुरा कोणी खंय फंक्शनां मेळ्ळा न्ही म्हणजे ओ तुगेल काणी वजेर गो हांवें तूं तांतूय बरयला हांवें तांतू बरयला हांतू बरयला म्हूण सांग तूं एक पुस्तक केला वट्टू दिला रे लायक आशिल्लें नवें म्हूण हांवें एक्चुअली पुस्तक प्रिंट करून घेवन ते व्हड लेवलार व्हरका म्हूण हांव लेखनी आशिल्लें हांव 100 प्रिंट केला रे मिगेल एक कलेक्शन प्रिंट केला रे खंय एक होंटी भरतान जेवण एके सान मिगेल फंक्शनान देव दिवेत नवे मिगल म्हणून लेखून हांव प्रिंटराला गेल्ली प्रिंटराला निमगेली हांवें म्हाका 100 बूक करून दी मरे म्हूण 100 बिणी करची न्हय ते 1000 प्रिंट करपाचीच म्हूण सांगून सांगलें ते 1000 करपाची पडले मागीर ते ताणें सेल धरचे वचून म्हाका तितले कश्ट जाय न्ही ताजे इंट्रस्ट नाशिल्ले दुड्डू तांतू घेवचे ना म्हणून फस्टाक केले जायना हे म्हणून तशें देखून ते बूक बरयले ताका प्रिंटर कसं म्हणलो तुका आनीक कसं येता तुगेले लायक जालां हें बरयलें काणी पुरा आनी म्हाकाय खुशी जाली हें तुगेलें प्रिंट करून एक कॉपी बरयना तूं आनीक कसं बरयत म्हाका कसन गोतस माराया व्हडली महाज्ञानी काही न्ही हांव म्हाका गोतच म्हळ्यार रांदप जेवचें भजन सांगचें म्हळ्यार जेवण भजन चेडू आनी भजन सांगून दिवचें मिगेल घरला आमकां भोजन करता जाल्यार भजन जाले विना भोजन ना म्हूण ताकीद करता आशिल्ली ताजे खातीर मस्त भजन येता आशिल्लें तेंच बरें हें म्हळ्यार तो तशें देखून भजने माडोण बन्नी म्हणलें पुस्तक हाडलें तांतू 100 भजन आसाचे 100 भजन तांतू कॉपी वयर कॉपी जालते म्हळ्यार मस्त पट्टी प्रिंट जालें तें पुस्तक ऍड करता गेली 4 भजन मागीर तशी भजनी पुस्तक म्हूण सांगून तशी प्रारंभ केलें ताजे नंतर भोजन म्हणली मग हांवें मस्त खाण जेवणाची पुस्तक आसाची जलारीची विशिश्ट जावंक येन एक बरें म्हूण सांगून ताणें म्हणलें म्हाका तशें देखून हांवें सांप्रदायिक आनी आरोग्यदायिका अडुगे म्हूण सांगून ते बरयले ते वेरे तितले हाई सक्सेस ते पुस्तक मस्त पट्टी प्रिंट जालें आनी चेडवाल नांव दवरचे बग्गे ते बरें म्हणलें ते बरयलें कडेन हांव म्हणलें आतां मिगल लिस्टाचे रामायण महाभारत भगवद्गीता वट्टू ते भगवद्गीता चॅलेंजींग वर्क न्ही जावन म्हळ्यार कोणाकय खंयचेय हांव सुलभ जावन वाजिल्लें ना ते तितले कश्ट आसता न्ही जावन वाजूच्याक म्हळ्यार आमकां अर्थ जायना आनी आमी स्कुलान शिकयनात ना ताजे बग्गे कांय शिकयनाची तशें देखून एक कोंडी चिकून गेल्या भगवद्गीता म्हळ्यार कसन म्हणजे कोंडीची नांची ना कोणी सांगानी तशें देखून ते मस्त प्रयत्न करून ते बरयले मागीर चंद्रयान म्हण सांगल्यार म्हाका ते वैज्ञानिक लोक म्हणजे कल्पन करून बरोवचे सांद दुखून आयलेले तशें देखून ते एक बरयले मागीर 16 संस्कार म्हळ्यार आमी नंबर 1 तुकून 16 पसून संस्कार करतावे ना करनच खंय की एक व्हरडीक मुंजी एटले नवं करचें ताजे बगे डिटेल जावन पळोवंक न्हू ते बरयले अशी जनालेक म्हणे अभिप्राय कोणकेक म्हणलेलो तुमी भायल मनशांक आमकां लॅक घालूं जायना तुमी कशें आसा म्हणून तुमकां खंयचे वेळार तुमी कशें आसता आमकां कांय कळना म्हळ्यार एक हुशार आसता की दुख्खार आसता की तुमगेल मूड कसो न्हय म्हणून ताकाची ओ हेण्णे निरनी हेग नोड्ಕೊಳ್ಬೇಕು म्हूण ते बरयले अशी म्हळ्यार समाजातून फीडबॅक येवचे बरोवच्याक ते बरयलेले एक पुणी ते सक्सेस ना म्हणचे ना प्रत्येक हाई सक्सेस जाली पुस्तक पुरा आता तुमगेल फॅमिली मेंबर्सांनी पुस्तक तुमगेल वाजिल नंतर तांगेल रिएक्शन कसं हार्डीक जाले नंतर आस पळय तेंच म्हणलें प्रोत्साहन म्हळ्यार माय
तानी मस्त वयस जाला मस्त एज गॅप आशिल्ली तस तेका न्हू ते सपोर्ट म्हणून कसं ना आशिल्लें चेडूवान पुस्तक बरयतना कितले सपोर्ट करता म्हणून जनांक गोत्तू असं चेडू कसं करताची मागीर बामणान म्हाका एक सांगलें पळय रातीक सकाळी ताणें ऑडिटर पळय सकाळी फुडें वचून सांजे राती घरा येवचें ते कितले म्हळ्यार मात्याचें काम करतना घरा आयले कुडले हांवें एक बरें दिक बसलें कशें जाता हांव घरा 8:30 येताना तू तुगेलें कसल पळोवन काम कर ते पुरो म्हळ्यार कंप्लीट कोर गे न्हू सेटअप कोर गे न्हू हांव आयले नंतर तूं तो आसका मिंगड कामाक येवका म्हण तेच सांगचे वचून बद ते सपोर्टाची तितले पसून सोडलें म्हाका म्हणून म्हाका आराम तेच इतलेच सपोर्ट आनी म्हळ्यार जन मात्र वाजून आसनवे नर्मदका म्हणून सांगून मस्त एक प्रीत विश्वास दाखयले ते म्हाका निजावन जनान दिलेले व्हडली सपोर्ट एक पुस्तक बरयल्लें अनेक पुस्तकाक जंप जाली कशी म्हळ्यार अशी सपोर्ट आनी मितीची तो म्हणतशिल्लो विंग आमगेल गांवांत न्ही आमगेल साऊथ केंद्र की आमची गेलें तूं मिगेल पुस्तकाचे हांव मार्केट कर न्ही ताजे बगे हांव उरलें न्ही ते खंयचे वेदिकेर हांव परा सांगच्या परा वसा न्ही तस देखून गोत्तना अशें पुरो म्हण दिसता जाल्यार नॉर्थ कर्नाटका की बेंगलोर थंय पुरा लायक डिमांड आसा मिगेल पुस्तकाक तश आता मस्त जन पुस्तक बरोवका म्हूण लेखून आसताची तांकां तुमी कसं एक टिप्स दिताची तांगेल एक बरह इम्प्रूव जावका म्हणून तशी कसं न्ही आनी केदणेय पुस्तक बरयतना विशय तुमकां मस्त गोत आसता उदाहरण एक आतां भगवद्गीते बरयतना वट्राशें म्हाका बरोवचें जायना तशी तुम्ही 4 पुस्तक की 10 पुस्तके वाजून तुमक लाइकिंग आशिल्ले ते पूरा नोट्स कोंद वर्गेन मागीर ते पूरा डाटा पूरा करेक्ट प्रिसाइज कोर तुम्ही चंद कोंद वर्गे आज काल प्रिंटिंग भाಳ इजी आस आता त्याद म्हणले 1000 प्रिंट म्हणून ना जाल्यार कष्ट जाता ते मार्केट करच्या तांकां तुम्ही कितले लायक सिस्टम्स पुरायलेंची आरामेर तुम्ही एक 100 पुस्तक 200 पुस्तक कराची ते दाखले जावन केदनाय आसता तशें देखून आता नेक्स्ट कंचे पुरा तुमगेले बुक रिलीज आरी आसा मागीर बरोच मस्त पुरा बरयले बरोन एक वेळा दिसता वाजितल कोण म्हण म्हाका कळना ते म्हण हांव ते पुस्तकाचे प्रकाशन पुरा मुनियाल गणेशणीक सोंड दिला तंत कसले हांव दुड्ड करतना देखून न्हू ते कसने खंय प्रिंट केले आनी की विकले ते पुरा म्हाका कळतात ना जाल्यार ताचे खातीर जावन 2 ते पेंडिंग दवरला एक ब्लॅक होल म्हणून कप्पू ರಂಧ್ರ म्हणून ताजे बगे अनेक षोडश संस्कारಗಳು म्हणून हे फर्स्ट वन वैज्ञानिक बारी तेवे तितले मस्त कष्ट कोण बरयला हांवें प्रिंटा घालणे अनेक षोडश संस्कार म्हळ्यार एक मनुष्य तागेल चरडाक जाय तकोन गेनु हरडीक जाव पसून मात्र षोडश 16 संस्कार थंयच ते कशे पर करता आत्ता कालांत आमी ते पर कोरकावे कसल खातीर कोरका ते केल्ले मितम उपयोग कसले ते पुरा माहिती तांतास तशी ते 2 पुस्तक मिगेल पेंडिंग आसात आता आयकतना इतले इंटरेस्टिंग जावन म्हाका म्हळ्यार इंटरेस्टिंग जावन दिसता सो खंडित हांव ते पुस्तक गॅरंटी वाजिता आतां लास्ट आमगेल जनांक तुमगेल एक संदेश कसा तुमकां परा संदेश सांगचे तितली काही व्हड मनीस न्हय हांव जाल्यार मिगेल एक वृत्तीपर जावन घेवन एक मिगेल एक अनुभवांत हांव तुमकां सांगता तुमी चेडूआ नांव दवरता ते कसन नांव आस की तेंच नांव तुमी आधार कार्डारी तें येवका ताजे नंतर पान कार्डान तें येवका ताजे नंतर बँक अकाउंटांत सेम टू सेम तशी आसका ताजे नंतर इन्वेस्टमेंट्स तुम्ही खंय खंय परत दुड्ड हुडीके केला की तांतू परत तेंच नांव आसका हांव इतिहास सांगता आस म्हळ्यार ऑलरेडी हांव विंगड वेदिकेंत परत सांगला कोटी गटले दुड्डू फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांत म्हळ्यार शेअर्सांत म्युच्युअल फंड्सांत पुरा घॅन अशी अनक्लेम्ड म्हणटा की तशी जावन पडला ते एक कारण ताका कसं म्हळ्यार नांव चेंज अशें दैकोर तुम्ही आम्ही मालगाड्यान रगत उद्दा केलेले दुड्डू ते तुम्ही आमगेले खातीर म्हण तांणी कोरून दवरलेले दुड्डू तुम्ही पुराजनांनी घेवका म्हणचे हे एक संदेश हे नांव पुरा समकोर घेन मागीर अनेक कसन म्हळ्यार हांव वाजिलेले मिगेले हव्यास तुकून हांव सांगता कसन म्हळ्यार 84 ಲಕ್ಷ जीव प्रभेद हे भुंयचेर आसकय आमगेले ते पुरा जीवी प्रभेदांतू मनुष्य जन्म म्हण सांगल्यार अति श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक जीव आत्म ते तुम्ही अशी ते तुम्ही जीवन चंदू कोर घेवन सार्थक जावन आमी ते जीवन कोरका 4 जणांक उपकार जावं तशी घरांतू
चंद जावन पुराजनके एक संतोष जावन दवरन की देवालय पुरा आम्ही ते देवता कार्य पुरा एकाने चरडूंक पुरा सांगताच लायक कोण करताच की कृष्णान सांगला म्हणकेची 3 नमुने जबाबदारी 3 नमुनेचे स्पष्ट जावन सांगला ते जबाबदार आम्ही करताची हे जीवन आम्ही मुखार सुका आनीक अशी पुराजनक बरें जावं म्हणून लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु हेंच मिगल संदेश मस्त लायकोन उलयली ती माई आनी म्हाका म्हळ्यार हांगा आयकून बैसून तुमगेली काणी आयकता आसल्यार म्हाका टायम कशें गेले म्हणून म्हाका कळ्ळें न्ही आनी तुमगेले नेक्स्ट बुक्स येवचेक आमी पुरा वेट करता आसताची तशी आमगेले हे कार्यक्रम म्हाका आयलेले म्हाका मस्त खुशी जाल्या धन्यवाद तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद देव बरें करो.